1 ऑक्टोबर 2024 बालका जेजूची सांत तेरेझीन दबाची परब मुखेल वर्ड जशी एक आवय आपल्या भुरग्याक समाधान करता तसो हांव तुमकां समाधान करतलो। नियालाक आदार एक बरी आवय आपल्या भुरग्याचो बरे तरेन परामर्श करता आनी आपल्या भुरग्याक सदांच बरे आवडेता। जेन्ना आमकां दूख जाता आवयच हो मामा हें पयलें उतर तोंडांतल्यान भायर सरता। ल्हान भुरगीं भियेता तेन्ना आपल्या आवयची धांवून वेतात। एक आवय आपल्या भुरग्याक समाधान करता। आयच्या पयल्या वचपांत अशें मेळटा एक आवय परीन देव आपल्या भुरग्यांक समाधान करतलो। आयज आमी आमच्या घरांत हो समाधान नदर मारल्यार खरेंच आमी खुशाल आनी धादोस आसात काय? आमी आमच्या कामान वा संवसारी राटवलींनी चड घुस्पलोलीं आसात। खूब फावट आमच्या तोंडार एक हांसो पासून आसना, दिसता की सगळो संवसाराचो भार आमचेर आसा। आमचो बाप मोगाळ दयाळ, ताका आमच्यो सगळ्यो गरजो थाब्यो आसात। तो जाणा आमकां कितें बरें आनी वायट तें। आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां ल्हान भुरग्यां परी जावंक आपयता। तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय तुमी स्वर्गा राज्यांत भितर सरची नात। आयज आमी भाग्यवंत बालका जेजूचें तेरेस हाची परब समरता। सादेपणान ताणें देवाचेर बाबात दवरलो आनी आपल्या धाकट्या आनी ल्हान कोन्यांतल्यान ताणें देवाक परगटलो। ताचें भिनोणें आमकां सगल्यांक देवाची हीच कृपा मागुया। म्हजो थाराव देवाचेर बाबार्थ आनी विस्वास दवरून देवाच्या उतरा प्रमाणें हांव खुशाल आनी पवित्र जिवीत जिवंक वावुरतलें।